गुपित मोजा देवा तुका नमस्कार पुण्या रूपात लीनेस
क्रिस्त दैमगाळ भाव भयणीनो, गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार म्हूण आमी गायलें. आमच्या कुटुंबांनी ह्या धार्मीक घरांनी आमी पब्लीक तरान जियेत आसतना जेजू आमच्या पिरगजांनी देव तेंपलांत गुपीतपणी आसा. जें कितें आमकां घडटा, आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कितें सकट जाता, गुपीत तरान तो पळयता. देखून आज आमी पब्लीक तरान ताका मान करूंक हांगा जमल्या. तर आमचे गुपीत चिंतनां, आमचीं भोगणां, आमचे कश्ट, आमचें सूख हें सकट ताका आमी समर्पया. भगवंत तुजे वास गुपीत तरान जेजूचो अनुभव करनासलो ह्याच जाग्यार मोयशे देवातून तो पयस गेल्लो सुकोवन काडूंक पळयतलो, पूण दोंगरार जळच्या बोल्यांत जेजूचें आसणें ताणें अनुभव केलो. जेजू आपली पब्लीक जिणें जियेत आसतना त्या दोंगरार रुपांतर जात आसतना बापाचो मोग गुपीत तरान ताणें अनुभव केलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, बापान पुताक धाडलो, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तो संवसारांत आयलो आनी जियेलो. आज आमी हांगा जमल्या, तर आमचे भितर कितें आसा, गुपीत तरान आमी कितें अनुभव करता. आमच्या घरांनी कुटुंबांनी कितें सकट कश्ट आसात, पिडाशिडा आसा, कितें सकट अनवरां आसात, हें सकट आमी होवन हांगा हाडून आयल्या. जें कितें आमचे लागीं आसा गुपीत तरान तें पब्लीक तरान जेजू मुखार आमी दवरया. ताचें आसणें हांगा आमी अनुभव करया. देखून मौनपणी जें कितें आमी वजन वोवन हाडलां तें ह्या सक्रामिता मुखार गुपीत तरान दवरया. भवटतान ताचें आसणें अनुभव करया. देखून थोडो वेळ आमचें वजन, आमचें सूख दूख, आमचे कश्ट अनवरां हांगा आमी जेजू मुखार दवरया मौनपणी. जेजू हांगा हजर आसा म्हणटा आसतना भगवेन त्रिंदाद हांगा हजर आसा. बापाचो मोग, ताची दया जेजून आमकां उगडापी केल्या आसता. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ह्या सक्रामितांत तो हजर आसता. ताका आमी पवित्र त्रिंदादीक आमी नमस्कार करया. गावन गीत नमस्कार आनी महिमा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नावाडटां तुका सौमिया, दीन वाचतां तुका धनिया. वाकाणतां तुका रसनारा,
उल्हास तांव कोरपेसा गोरा नावाडतां तुका सोमिया दिवसां तुका धरिया वाकणटां तुका रसनारा उल्हासां कुर्पेसा गोरा नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवंता गाजयतां महिमा त्रिंदादा हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवंता गाजयतां महिमा त्रिंदादा नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा नामान तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता वंदन तुका पवित्रात्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा नामान तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता वंदन तुका पवित्रात्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा हालेलुया हालेलुया नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा जेजू आसा म्हणटा आसतना भगवंत त्रिंदाद हाजीर आसा. जेजूचें मिसांव संपल्या उपरांत तो पाटी बापाचो सिने गेल्या वेळार क्रिस्तांवांनी ताच्या शिसांनी ताचें मिसांव मुंदस व्हरून व्हेलें आनी पयले फावटी अंत्योकांत ताच्या शिसांक क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें. कित्याक क्रिस्ता बरी ते जियेतले, क्रिस्ता बरी ते जियेतले. क्रिस्त हांव आनी क्रिस्त म्हणल्यार बरी जियेतले. मोगाळ भाव भयणीनो, हें सत आमी सक्ता अनुभव करता. जेजू
जर तर जिवांत जावंक नातुल्लो आमच्या जिवनाक अर्थ आसचो ना. जेजून ताचें मिसांव बापान दिल्लें तें संपयल्या उपरांत विधेयपणान तो जियेल्ल्यान हर एकांत तो कालतो जाल्ल्यान बापान ताका जिवांत उठयलो आनी जंय खंय तो आसुल्लो थंय तो स्पिरितान फाटीं गेलो. पूण ताचें मिसांव संपोवंक ना. मिसांव संपोवंक ना. ताणें दिल्लें तें मिसांव वसा सुवार्ता सगळ्यान परगट करा. हांव तुमचे सांगता सदांच आसतलो संवसारा सरा पर्यंत. तर ही आज्ञा तुमी आनी हांव घेवन आज आमी हांगा सांगता जमल्या. संतोश भावया, संतोश भावया. मिसांव तुमचें कसलें कुटुंबांत. कुटुंबांत जियेत आसतना तुमी दिल्ली ती भास काजरी जिवितांत सुखांत जावं दुखांत जावं पिडेंत जावं भलायकेंत जावं आमी विश्वासी रावतले. हांव आमकां दिल्ली ती भुरगीं बाळां तुज्या नेमा प्रमाणे आमी वाडयतले. हांव कोणाचें मिसांव हें जेजूचें मिसांव. ताणें तुमकां वेंचलां. आमकां पवित्र स्नान मेळटा आसतना पास्कांची वात म्हणजे जिवान जेजूचें आसणें ती वात पेटोवन आमकां दिल्ली. आमी नेणा आसल्या त्या वेळार आमच्या आवय बापायनी पदोर मोदोनी ती घेतिल्ली आमच्या नांवान तांकां दिल्लो तो आदेश ह्या भुरग्याक जिवान क्रिस्ताच्या उजवाडान चलोवंक आदार दियात. तर जेजू जिवान आसा. तो मरोंक ना. कुडीन तो आमकां दिसना तरी तो आसा. तर आमी जियेत आसतना मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबांत कश्ट अनवरां साबार आसात. गुपीत तरान तुमी ती सोंसतात. जेजून सोंसले बरी. गुपीत तरान ताणें सक्कड कश्ट सोंसून तो बापाक कालतो जालो आनी दिल्ली ती भास ताणें पाळली. तशेंच तुमी तशेंच करतात. आमी आमच्या धार्मीक जिवितांत तशेंच करता. पूण आमचे स्थकी हें जायना. ताची कुरपेची जर आमचें तें वळोवंक जाय. तो आसा पवित्र सभेंत. तो जियेता पवित्र सभेचे मस्ताक तो. आमी ताचे सांदे मात्र. सांदे मात्र जे मस्ताक आमकां जशें सांगता त्या प्रमाणे कुडीचे सांदे काम करतात. तशें आसतना जेजू पवित्र सभेचे मस्ताक आमी ताचे सांदे मात्र. जे कितें तुमी करतात कुटुंबा जिवितांत ताणें करचें तें काम. तर तुमी ताचे सांदे मात्र अर्घ दिया. इतले वर्तें भाग तुमकां कुटुंबा जिवितांत मेळ्ळां. आमकां धार्मीक जिवितांत मेळ्ळां. 7 सक्रामेंतां मुखांतर ताची कृपा आमचें तें वळटा. ताची सकत आमचें तें वळटा. तो जिवांत आसा पूण आमकां दिसना. पूण तीच सकत आमचें तें वळटा आसतना आमी न्हय तो जियेता. सांत पावलान तें सांगिल्लें हांव न्ही क्रिस्त म्हजें तें जियेता. तर मौनपणी हेंच आमच्या मनांत हाडया. दोळे दंपूंक जाय जाल्यार दोळे दंपया. वैयक्तीक जिवनांत जेजूच्या सक्तेन हांव जियेता. एक दादलो जावन वा स्त्री जावन. म्हज्या कुटुंबांत कितलेय कश्ट अनवरां आयल्यारय हांव न्हय क्रिस्त म्हजें तें जियेता. हांव अस्कत देखून ताचे कुरपेची जर म्हजें तें वळता आसतना ताच्या कुरपेन हांव जियेता. देखून आमी आतां गावया गीत तुजे सरीक म्हाका येवंक दी सोम्या. तुजे झरींतलें पियोंक दी सोम्या. तुजे झरींत जियोंक दी सोम्या.
तुझे जरी म्हाका येवंक दिसोया तुझे जरींतले पियोंक दी येसोया तुझे जरी जियोंक दी येसोया येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी तुझे जरी म्हाका येवंक दिसोया तुझे जरींतले पियोंक दी येसोया तुझे जरी जियोंक दी येसोया येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी स्पिरितांतय म्हाका येवंक दिसोया स्पिरितांतय पियोंक दी येसोया स्पिरितांतय जियोंक दी येसोया येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी स्पिरितांतय म्हाका येवंक दिसोया स्पिरितांतय पियोंक दी येसोया स्पिरितांतय जियोंक दी येसोया येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी ताच्या जरींतले आमी पियेल्यार ताच्या स्पिरितांतय आमी जियेल्यार मोगाळ भाव भयणीनो परिणाम कितें जेजून सांगलां हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी ताचे फांटे म्हजे थंय तुमी एक जावन आसल्यार तुमी भरपूर फळ दितेलात उरता तसलें फळ दितेलात परिणाम हो आमी ताच्या जरींतलें पियेल्यार ताच्या कृपेन जियेल्यार सांपावलोन सांगच्या प्रमाणे आमी पवित्र आत्म्याचें फळ दितेलें हांव खंयचें तें पवित्र आत्म्याचें फळ इंग्लिशान जाल्यार लव
पीस, जॉय, पेशन्स, कायंडनेस, गुडनेस, मेकनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल. फळ आमी दितल्या. कोंकणीत जाल्यार मोग, संतोश, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी स्वादमान. आमच्या कुटुंबांत ह्या धार्मीक जिवितांत हे आमी अनुभव करतले. आनी कोण आमच्या संगाता जियेतात, आमच्या सहवासांत आसात, ती हेंच आमचे तन अनुभव करतले. हांव उद्देश तसो क्रिस्तांव आमी, क्रिस्त जियेता. तर आमी हो अनुभव सदांच आमी करूंक जाय. आमी संवसारांत आसांव, पूण आमी संवसाराची न्हय. संवसारांत आसतना आमकां कितें जाता, आमकां संवसारी मनशां बरी, संवसारांत तें व्हडणी आसा. पूण आमी संवसारांत आसांव, संवसाराची न्हय. सांत पावलान सांगच्या प्रमाणे आमी सर्गींचे नागरीक. हे आमी उडास दोन जियेल्यार कुटुंबा जिवितांत जावं दी, धार्मीक जिवितांत जावं दी, आमी जियेत आसतना आमी न्हय, क्रिस्त जियेता म्हणलो अनुभव आमकां जातलो. जुआंव बावतिस्त पोरण्या तेस्तामेंतांतलो निमाणो प्रॉफेट तो. पूण जेजू आयलो म्हणटा आसतना, ताचें मिसांव सुरू करता आसतना ताची बगणां कसली, ताची चिंतनां कसली. हांवें ल्हान ल्हान जावन येजय, ताणें वाडत वाडत वचो जाय. इतल्या महान व्यक्तीचे गूण, मौन, स्वभाव पळया. हांवें ल्हान ल्हान जाय, ताणें वाडत वाडत वचो जाय. मदर तेरेसा, भगवंत मदर तेरेसा वर्ती सांतीन, जिवी सांतीन आमी म्हणटले. हांव ती जिवांत आसतना तिणें कितें म्हणलें, हांव देवाच्या हातांत एक पेन्सिले बरी. पेन्सील कितें करता, पेन्सील चिंतिना, पेन्सील बरयना. देवाच्या हातांत, ह्या कोणाच्या हातांत ती पेन्सील पडली म्हणटा आसतना तो मनीस कितें चिंता त्या प्रमाणे बरयता. पेन्सिलेक ना तर ताका पावर ना, बळ ना. तर हांव एक पेन्सिले बरी देवाच्या हातांत. देव चिंता, तो योजन करता, तो बरयता. कसले कालतेपण ह्या वर्त्या महान व्यक्तीचे. तर आमी तशेंच मोगाळ भाव भडिनो जावं दी धार्मीक या लायक, हेंच आमची चिंताप आमी करया. आमच्या जिवितांत आमी ल्हान ल्हान जावन वचो जाय. ताणें वाडत वाडत वचो जाय. तर ताची चिंतना आमची चिंतना जातली, ताचें योजन आमचें योजन जातलें, आनी त्या प्रमाणे आमी जियेतले. हांव देखून हांव सक्तांच्या नांवान एक मागणें हांव म्हणटा, कुटुंबाचें समर्पण. तें हांव म्हणटा आसतना तुमी मौनपणी तुमच्या मनांत हीच उतरां कसोवची, तुमच्या मनांत काळजांत तीच गुणगुणू दी. हे सगळें मागणें आमचे समस्ताचें जावं दी. ये बो दुलोब जेजू, मनशा कुळाच्या तारोका, तुजे मुखार कालतेपणान सरपडून आसलेले आमचेर तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल. तूं सर्गीच्या बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन आसाय. तुका आमी वंदितांव, तुका आमी वाखणटांव. आनी तुवें आमचो मोग केल्ल्या बरी, आमचो मोग केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितांव आनी आमकांच तुका ओपून दितांव. हे जेजू, तुवें आमची सोडवण करून आमकां देवाची भुरगीं केल्याय आनी एका कुटुंबांत एकवट आयलाय. हो एकवट आमी सदांच दवरूंक कुशी व्हरता आनी एका मनाची जावन सदांच तुजो मोग करतले हांव आनी एकवटान आनी माया मोगान जियेतले हांव म्हूण तुका बसयता. हे जेजूच्या पवित्र काळजा घाल तुजी दिश्ट आमचेर आनी सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, सैऱ्या धैर्यांचेर, इश्टामंत्रांचेर, फिरगज कुटुंबाचेर, देशजेचेर, आमच्या गांवाचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर. हे वेळी
आमचें सर्वस्व आमी तुजे मुखार हाडटा. आमची जिणी, आमचें सूख दूख, आमचें काम, कश्ट आनी कर्ण्यो तुका समर्पीत हांव. आमकां सर्वांक बावडटान तीर कर. पातका वरवीं आमी केदींच तुजे तावन पयस वचोंक सोडी नाका. सैमीक अस्कतकाये वरवीं तुजे तावन पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजे दयेन फाटीं हाड. आमी ह्या संवसारांत तुज्या मोगांत बावडटात आनी एकवटान जियोवन तुका साक्ष जावंक आमकां घटाय, धैर्य आनी बळ दी. निमाणें सर्गीच्या कुटुंबांत ससनाक तुजे सवें जियोंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमेन. थोडो वेळ मौनपणी हेंच भोगणां मागणें आमचें करया. क्रिस्ता खातीर आमी जियेत आसतना खंडी जावन तितले सुलाभ न्हय. कश्ट आसात, अनवरां आसात, जेजूकी आसली. तर आमचो कुरीस भावानो ताचे खरें सीस जावच्या खातीर आमी आतां गांवचें गीत म्हजो सीस जावच्याक खुशी व्हरताय. घे तुजो कुरीस पाटलाव कर म्हजो. म्हजो सीस जावच्या खुशी व्हरता. घे कुरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो. आसा पाठीं गोंद्या कोंटेर चोखरा Shiva
जेजूचे आपण आमकां सोमेस्तांक आमचो आमचो कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान येवंक, पूण जें कितें आमचें तें आमी गुपीत तरान अनुभव करता ताका ताचें गुमान आसा. देखून हांव तुमकां एक साक्ष दिवंक अपेक्षीत आहां. म्हजी साक्ष सुमार 30 वर्सां पयलें हांव पोट्टा रितीरे गेल्लो. दिवंक न्ही, रितीर करूंक लायिका सांगातास हांव आसलो, तांचे सांगातास रितीर करूंक. आनी एक फावटी अशें घडलें, थंय एक सिस्टर आसली भगेवंत मनीस. लोक तिचे लागीं मागणें करूंक म्हणून लायनीक रावल्लो. हांवें त्या लायनीक रावलो आनी म्हजो संदर्भ येता आसतना, म्हजी चान्स येता आसतना तिका सांगलें, सिस्टर म्हजे खातीर माग. तिणें विचारलें, खंयचोय एक इरादो आसा गी? हांवें सांगलें, ना, तूं म्हजे खातीर माग, हांव रितीरेक आयलां, हांव एक याजक. जायत म्हणाली ती बसली, हांवें बसलो. तिणें दोळे धांपले, हांवें दोळे धांपले आनी तिणें मौनपणी मागणें केलें. आनी थोड्या वेळा उपरांत तिणें तिचे दोळे उगडले, उक्ते केले आनी म्हाका विचारलें, फादर, तुज्या हृदयाचेर एक तांबडें कथ आसा गे म्हणून. त्या सिस्टरीक हांवें पयलें पळोवंक ना, तिका म्हजी वळख ना, तिका हांवें सांगूंक ना. रितीरेकेच्या एका हप्त्या पयलें तें एक ल्हानशें कथशें उदेल्लें, ताका ऑयंटमेंट मुलाम लायिल्लें, तें तशेंच आशिल्लें, कांय फरक पडोवंक ना. पूण ह्या सिस्टरीक कशें घडलें? हांवें तिका विचारलें, सिस्टर, तुका हांवें सांगूंक ना, तुका म्हजी वळख ना, तुका हें कशें कळलें? तिची जाप, फादर, सगळ्या संवसारांत मिलिया गटले लोक आसा, मिलियाचे मिलिया. जाल्यारय तुजे थंय घडची एक ल्हानस संगत, तुजे थंय जावची एक ल्हान घडावळ ती देवाच्या दृश्ट्यांत आसा. देव जाणा. त्या खातीर म्हाका हें देवान कळीत केलें, तुका सांगच्याक, तुजो भावार्थ घट करच्याक. देवाच्या दृश्टेंत हर एक संगत आमचे थंय कितें घडटा ती ताच्या नदरेंत आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाळ भाव भयणीनो, हे म्हाका जाल्यार तुमकांय तशेंच. तुमचें तें कितें घडटा, तुमच्या कुटुंबांत ह्या वैयक्तीक जिवितांत कितें जाता, देवाक कळीत आसा, कळीत आसा. तर ह्या वेळार आमी भावार्थान पातयेया की जेजू हर एक जाणा. म्हजो भावार्थ घट करच्याक म्हाका जेजू ताचे कृपेची जर म्हणजे तें वळयता म्हणलो अनुभव आमकां जावं दी. वेलकन्नूर तें एवकरिस्तांत जेजूचें रुपणें दिश्टीक पडलें. आमचो भावार्थ घट करच्याक हांव आसा, तुमचे सांगाता सदांच आसा म्हूण दाखोवच्या खातीर. सगळ्यांनी तशें जायचें म्हणून ना, हांगाय जेजू हाजीर आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी समजया की म्हज्या खासगी जिवितांत जावं दी, कुटुंबा जिवितांत जावं दी, धार्मीक जिवितांत जावं दी, जेजू हाजीर आसा. हांव न्ही, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. मौनपणी हेंच आमी अनुभव करया आनी मौनपणी जेजूक सांगया, जेजू तूं जाणाय म्हजें थंय कितें घडटा, म्हाका कितें जाता, तूं जाणाय. हेच मनांत धरून आमी गावया गीत हर एक घडी म्हज्या जिविताची. सोम्या तुका हांव दिन वाचता, भक्तीन गितां गावन संतोशाची. सोम्या तुका हांव वर्णिता.
हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव बीन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगात सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सोम्या तुजो आदार मागता बाबात म्हजो धडधडताना सोम्या तुका हांव मोग मारता तुका म्हज्या देवाक वळखता देव पडून नामान करता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव बीन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता सोम्या तुका हांव वर्णिता सोम्या तुका हांव वर्णिता हालेलुया हालेलुया क्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो आमचें क्रिस्त जिवीत एक निरंतरी झूज कसलें झूज वायटा विरोध झूज ताळणी तेंते सवा विरोध एक झूज जेजूकी ताळणी आयिल्ली कित्याक तो वायट म्हणून न्हय ताचें तें उणेंपण आसा म्हणून न्हय ताकाय ताळणी आयिल्ली ताची पब्लीक जिणी सुरू करता आसतना तीर करूंक जेजूक बापाक तें आसचें ताका विधेयपण तें कल्पेपण कितेंय जावं दी हांव देवाच्या योजनांतल्यान पयस वचना कसलीय ताळणी येवं दी कसलेय कस आकांत येवं दी हांव देवातान म्हज्या बापातान पयस वचना ही ताळणी आनी त्या ताळणेची ताणें जैत वेलें तर मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां आनी म्हाका आमच्या जिवितांत ताळणी येता आमी वायट म्हणून न्हय आमकां पारखुच्या खातीर आमची परिक्षा जावचे खातीर आमच्या भावार्थान आमी कितलीं तीर आसा कितलो खऱ्यापणी आमी क्रिस्ताचो पटलाव करता गी म्हणून तर हे आमी समजया ताळणी कश्ट येवचे आमकां नाश करूंक न्हय आमचो भावार्थ घट करूंक देखून जेजून सांगलां तुमचो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान या कोण पाटी पडयता ती म्हज्या योजनाक म्हजो पटलाव करूंक योग्य न्हय देखून मोगाळ भाव भयणीनो हिंस जावन दी आमची चिंता पळय सांत जाकोब आपल्या पयल्या पत्रांत दुसऱ्या वळींत अशें सांगता कश्टांच्या वेळार दृढ रावता तो मनीस भागीस सै ताची वरवणी जाताना आपलो मोग करतेल्याक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकूट तो जडटलो ही उतरां आमच्या कश्टांच्या वेळार उडास आमी दवरया कश्ट काडल्या वेळार आमचो भावार्थ घट जातलो देखून मौनपणी आमी समजया मनांत हाडया कसले कश्ट अनवरान तेंते सवा म्हाका आसात जेजूक सांगा हांव निराश जायना कित्याक तूं निराश जावंक नाय हेच मनां धरून गावया आमी गीत
जिणयेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरतात दुखां, दूख आनी सूख रचलेलो तोसूं सांबाळटा सदां. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आस्तोलो ponto poria, लगीन हांव तुज्या, लगीन हांव तुज्या, लगीन हांव तुज्या, लगीन हांव तुज्या. तसो सांबाळता सदा, जिणयेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुखां, दुखांनी सूख रचलेलो तसो सांबाळता सदा. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आस्तोलो ponto poria, लगीन हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आस्तोलो ponto poria, लगीन हांव तुज्या. हळ्ळेंत सांपडताना अंकारांतल्या त्या पावसा, कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. हळ्ळेंत सांपडताना अंकारांतल्या त्या पावसा, कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आस्तोलो ponto poria, लगीन हांव तुज्या. Astoro ponto poria, लगीन हांव तुज्या. लगीन हांव तुज्या, लगीन हांव तुज्या, लगीन हांव तुज्या.
मौनपणी हो अनुभव आमी करया. कश्टां अनवरा वेळार आमच्या लागींच तो आसा. वैयक्तीक तरान आमचे कसले कश्ट आसात ते आतां मौनपणी जेजूक उसारया. वैयक्तीक ह्या कुटुंबाचे आमच्या देशांत हें वर्स भुरग्यांक समर्पिलां आसता. सर आमच्या भुरग्यांक युवा सणांक जेजूच्या मुखार आमी दवरया. सकड क्रिस्तांवांक आमी जेजूच्या ह्या सक्रामिता मुखार दवरया आनी तांकां आशिर्वाद दी म्हूण मागया. धार्मीक फुडाऱ्यांक तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांक जेजू मुखार दवरून ताका आमी समर्पया. ताची खुशी जावं, मनशांची न्हय. कोण क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर दगदोणी भोगतात तांचे कश्ट तांकांय आमी जेजू मुखार दवरया. आनी आमची खासगी मागणी जेजू मुखार दवरया आनी गावया गीत ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ 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 ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯವಾಗಿರು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು.
ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. जेजू आमच्या संगता सदांच आसा, ताचे वेळी आमी जिवंक सकना, देखून ताचे आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. गावन गीत येद्या व्हडा सकाळ येद्या व्हडा साक्रामेंता सास्ताना कोरुया पूर्विल्या रोपा पोता नोव्योरिती आदार्या सोलोवेच्या अस्कर्विष्म्या भावार्ताची ओळविल्या सशेहापा तशेंच पुरा उल्हासानी जुगलीचा बोधवी महिमा सस्ना सस्ना एका साळ्या भरसिता तुका दोगांच्या सिमिता सपासणी नापडता. प्रार्थुया. हे देवाविची सक्रामित काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. तुझेरा पात्यता जेजू मोगाळा तुझेरा पात्यता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझेर आयल्या वेळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा. तू म्हजो इश्ट मोगासो हर एक
करचे म्हाका पावचो तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक करचे म्हाका पावचो तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी आयल्या भेटोवच्या तुमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या येवच्या तुजें दैवीक वरदान तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी आयल्या भेटोवच्या तुमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या येवच्या तुजें दैवीक वरदान सर्गी मानान आमकां तूं पोसता उंड्या वायनान तुकाच तूं दिता जिविताक आनंदा दोस करताय तुजे थंय आमकां एकवट लायताय तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या आमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या येवच्या तुजें दैवीक वरदान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सिम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्त दे मोगाळ भाव भयणीनो एक वर भर आमी जेजू संगताक करसून जाल्या उपरांत हांगा जमल्या ताचेच बलिदानांत वांटो घेवंक जेजू कालवार पर्वतार आपले बलिदान करता आसतना आमच्या पातकांचे फारीकपण दिता आसतना आमी थंय नातिल्ले पूण तोच फायदो आमकां मेळच्या खातीर ताणें हो सक्रामेंत घडोवन दवरला देखून तो ताचें बलिदान आतां तो भेटयता आसतना हें तुमी करा म्हज्या उडासाक म्हूण ताणें सांगलां आसता तसो उडास आमी काडया तो खरेपणान हाजीर आसा त्या वेळार आमी नातिल्ल्या आतां वेदी जावन आसा तो कालवार पर्वत ताचेर बलिदान तो भेटयता ताचें आसणें आसा त्या क्रुसिफिक्साच्या रुपार ताचें आसणें आसा वाती मुखांत उजवाड ताचें आसणें आसा उंड्या आनी वायना रुपार ताचें आसणें आसा आमी वाचच्या त्या वाचपा मुखांत्र ताचें आसणें आसा ह्या जगा थंय ताचें आसणें आसा पवित्र स्नान घेतिल्ल्या हरी एकल्या थंय तर व्हडलो संभ्रम हो सक्री दीस आमी भेटयता आसतना खंडीत जावन सबार पोटी आमी आमच्या चिंतनांनी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी तशेंच कितें बरें करूंक आशिल्लें तें करिनासतना आमी सुकोवन पडल्या देखून मौनपणी हें कालतेपणान मानून घेवया आनी बक्षाणें मागून सांगता म्हणया हांव पातकी चड पदिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून मुगे सदां संवकार मरी सगळ्या दितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजुजे वाजक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायेची जिणी जियोवन तुजे परजेक देखे बरीच दिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हण मागता. आमच्या सुमयांत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत राजवळ चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतले वसाप. सर्वेस्परान देवान रचिल्ल्या सर्व मनजाती पैकी सोरोप बोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचे फूल तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां. स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली, बागेच्या रुखाची फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मादेकात आसात त्या रुखाची फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय ती आपडूंक लेगोंक नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेदना सोरपान स्त्रियेक म्हळें, ना तुमी मरची नात. देव हे जाणा, जेदना तुमी ते खातात तेदना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवन सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें. देखून ताणें ताचें एक फळ काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पातिकी तिणें दिलें आनी ताणें तें केलें. तेदना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगणी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंकडाक बांदली. तेदना देव दिसाच्या थंड वाऱ्यार बागेन चलोवन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पर देवाचे नदरे मुखली लिपली. देवाचे उतार हे. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव म्हजो ताळो आयक. पारको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. बायल्या खंयच्याय देवाक तुमी मान बागोवचो न्हय. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पर म्हणटात तो देव हांवूच. श्लोक. पूण म्हजे परजेन म्हज्या उतरांची पारवा केली ना. इस्रायल म्हाका विधेय जालो ना. देखून तांची हट्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तांचेच कुशेक सोडली. श्लोक. म्हजे परजेन म्हजे उतार आयकल्ले जाल्यार इस्रायलान हांवें दाखयल्ली वाट धरल्ली जाल्यार कितलें बरें आसलें.
सलीसयेन तांच्या दुस्मानाक हांव पाडाव करतो, तांच्या वैऱ्या विरोध म्हजो हात उबारतो. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजो ताळो आय. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या पुताची उतरां आयकोवचे खातीर आमची काळजां उगाड सर्वेस्परा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू आतां तीर आनी सिदोन बेच्या वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलेया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकांनी एक बऱ्या मोन्याक ताचे ससीन हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जाय म्हूण तांणी मागलें. जमे मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली तिंपी काडून ताणें ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दीस लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफता म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकी सांगनाये म्हूण जेजून थंय आशिल्ल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाये म्हूण तो फरमायतलो तितलें चड ती गाजयत गेली. आनी आयकल्लीं सर्व विजमीत जावन म्हणालीं, हाणें सगळें बरें केलें. बेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दे मोगाळ भाव भयणीनो, हांवें वाचल्ली एक ओपार कशी एनॉलॉजी म्हणटा आमी अशी आसा. देवान मासलेक रचूंक म्हूण योजन करता आसतना तो दर्या लागीं उलयलो. रूख रचूंक योजन करता आसतना भुमी लागीं उलयलो. मनशाक रचूंक योजन करता आसतना तो आपणेच थंय परतलो, आपणेच लागीं उलयलो आनी म्हणालो, आमी आमच्या सारक्याचो आनी सुरूपायचो मनशाक रचया. एक मासली देखून उदकांतली काडल्यार ती मरता. एक रूख मातयेंत तान उमटिल्यार तो मरता. तर मनीस देवातान पयस केलो जाल्यार तो मरता. तो संबंद गरजेचो. देवाच्या योजने प्रमाणे संबंद गरजेचो. पयले वचपांत आमी आयकलें, जर तर तुमी अविधेय आसा जाल्यार तुमी मरतेल्यात. म्हणजे म्हजे तान पयस वेता जाल्यार तुमी मरतेल्यात. तो संबंद गरजेचो. संबंद गरजेचो देवा लागीं. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां सुमेस्तांक नित्यवंतपणान जिवंक आपणें दिलां. आतां नित्यवंतपण म्हळ्यार कितें? नित्यवंतपण म्हळ्यार कितें? नित्यवंतपण म्हळ्यार सारको संबंद आमचो देवा लागीं, सारको संबंद म्हजेच लागीं, सारको संबंद म्हजो पेल्या लागीं, सारको संबंद सगळ्या श्रेश्ठे लागीं. हो संबंद सारको आसत जाल्यार हांव नित्यवंत. देवाचो संबंद सगळ्या लागीं सारको आसा देखून देव नित्यवंत.
जर तर आमी खंयच्याय तरान हो संबंध एकान एका तरान तुटयलो आमी सांपडटा, आमी शांती होगडायता, संतोश होगडायता. तरी आमच्या मनांत आमी दवरया देवान आमकां नितीवंतपणान जिवोवंक आपयलां. सारको संबंध आसचे खातीर देवातान पयस वेचाक न्ही, बगार ताचे सांगात आसून ताचो जीव आमी अनुभव करच्याक. तर मोगाळ भाव भयणीनो, शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें एकलो बरो आसुल्लो मनोय आसता. कित्याक जें कितें आयकता तें मात्र आमकां उसारोंक जाता. जर तर आमी आयकना जाल्यार उसारोंक कशें कळटा? जायना, समजना. देखून तो बरो आसुल्लो ताका आयक कशें केल्ल्यान तो उलोवंक लागलो. जेजून बऱ्याक कान दिले, मोन्याक उलयशें केलें. जर तर आमी खंयच्याय तरान देवातान पयस वता ताचें उतर आयकना आमी बरे. जर तर आमी बरे जाल्यार आमी देवाचें उतरय उलोवंक शकना, बरें उलोवंक शकना. तर देव आमच्या मुखांतर कशें उलयतलो दुसऱ्या लागीं? देखून जेजू संवसारांत आयलो आनी तांकां पयलें ताणें शिकोवण दिली. आमकां देवाचें उतर आयक कशें केलें. हांव जावन आसा सत म्हूण ताणें सांगलें, सत तो उलयलो. हांव जावन आसा वाट तो म्हणालो आनी त्या वाटेन चलोवंक आमकां शिकयलें. हांव जावन आसा जिवीत म्हळें आनी आमकां तें जिवीत कात्रेचें केलें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, खंयच्याय तरान आमी बरी जाल्यार आमच्या कुटुंबांत जावं दी, धर्मीक जिवितांत जावं दी, आमी देवाक जाय तशें जिवंक शकना. देवाक जाय तशें आमी उलोवंक शकना. तर देवी असायक जाता. तर आमकां हांगा कित्याक हाडला? तेंच उडास करूंक. तुमचे कान हांव उगडटा, म्हजें उतर आयका आनी सॅक्रिफीस मिसाचें बलिदान जाल्या उपरांत वसा आनी तें आयकल्लें तुमी पेल्याक सांगा. पेल्याक सांगा. सत तांकां शिकया. तर मोगाळ भाव भयणीनो, संतोश पावया. उरतें भाग आमकां देवाचें उतर आयकुचें, त्या प्रमाणे जियोवचें आनी बरो संबंद देवा लागीं, बरो संबंद आमचेच लागीं, बरो संबंद पेल्या लागीं, बरो संबंद सगळ्या सृश्टे लागीं दवरूंक आमचें भाग. देखून आमी देवाक अर्गां दिता आसतना आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें पंचेंद्रिय म्हणटात आमी, 5 शक्ती आमकां दिल्यात. पळोवची सकत, आयकुची, पळोवची सकत, रूच पळोवची आनी आपोवची सकत आमी देवाक भेटोवया. तुझे पाया घडी नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळी. घे म्हाका तुजे लागीं पात केली बागी.
तुझे लागी बाकी निर्भागी गे माता तुझे लागी बाकी निर्भागी भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पतीर देवापाक मानतात असलें जावून मागा हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळ्ळे आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दावा सर्विस्फूर्त मानून सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीक मोगान भेटयिल्लें मागणें आनी कात्तेपणाचें सादें जिवी तुका भोव मानवलें हे सुसेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरांनी सस्नाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे आसो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासा पासत आमी तुका दिन वासता भवट्याच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकाच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमच्या काळजां क्रिस्ताची मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान तूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचेर आमी येता ताका जय तूं सर्गी तुका जय जय तूं सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून देणी पवित्र कर आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परी जेवण जातसाने कास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे वसत आनी समेत मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासा करात भावार्थ सोगोड परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुरा जीवन आमी परगटा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी चडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूचे कोणाक रगत सेवतेल आम्हा सोमेसता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पिठमीचे विचारलेले तुझे पळय सभेचो उडास कर. लय आमच्या बगन वपा पिठफळ आमच्या गोडी वपा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका फेती मगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती नंतरल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर पावुल्ल्या ह्या सर भक्तिकांची आनी प्रत्येक जाण ह्या 2 ल्हान भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. सांगाताच ह्या पवित्र थळार जायते बरेपण आशेवन बरवसून घरांनी आस्पत्र्यांनी ह्या थळाचें भेट करून बरेपण आशेवच्या हर एका तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मये संगती सांजुचे तिचो पती भगवंत जुजेवाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता जशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरवचन अत्रेक तेलांक आमकां तुजें उदक काकुळती सर वायटांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. श्रीमान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्तूस देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वस्तो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमचो सोडवंदार नितीवंतपणान जियोवन आमी नितीवंतपणान जियेचे म्हूण आमकां घटाय दिवचो. त्याच खातीर ह्या जेवणाक आपयल्या आमी सकड सुभागी. सुमया तुजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या कासुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली. Yesu mia दयेन येसु मिया मुझ्या काळजाच्या भेडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजा सुरा येसु मिया दयेन येसु मिया मुझ्या काळजाच्या भेडारा
काळजात त्वर कर सोम्या ये म्हज्या काळजात राव तूं सोम्या म्हज्या ह्या बेड्यारा राव तूं सोम्या म्हज्या ह्या बेड्यारा ये सोमिया दये ये सोमिया म्हज्या काळजाच्या बेडारा तुझे शिवाय नाकाय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोरा ये सोमिया दये ये सोमिया म्हज्या काळजाच्या बेडारा तुझे शिवाय नाकाय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोरा प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ह्या बागे दिसा तुज्या आपोवण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात ददोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जेवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांज उजयवासाच्या परचडीत शिकोवण्या आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगडूंक आमकां कोरपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. समरमीक आशिर्वाद जोडूंक तुमच्यो तकल्यो बगायात. सरपतिवदा देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. देवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवीदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचें सगळें सदांच आसो. वसुन्यांत क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. मोगाच्यानो ह्या पवित्र थळार सांजुजे वास बापा मुखांत्र बरेंपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार मागतना तुमी भेटयलेले तुमचे सर्व इरादे ह्या थळार सुफळ जावन दित म्हणून आमी आशेतांव आनी मागतांव. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ले मानादीक बाप सिप्रियन लुवीस येसविडी मेळाचे याजक प्रस्तुत आर्नोल्ड निवास किरें हाचे सहा निर्देशक जावन तांची सेवा ते दिवन आसात. तांणी हांगासर आराधन चलोवन व्हरतना मिसाचें बलिदान भेटयतना देवाचें उतर आमकां मोडून दिता आसतना जावंक पुरो आमच्या कानाचीं फुलां कांय हालोवनान जावंक पुरो पूण खंडीत जावन आमच्या काळजांत तांणी आपोडल्यांत आनी तांची उतरां खंडीत जावन आमच्या काळजांनी कसल्यांत. भोव सुडाळ उलोवणें, भोव मोवाळ उलोवणें आनी इतल्या अपुरबायेचे याजक आज आमचे सांगाता आसचे आनी हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमकां कुमो केल्ले याजक देखून आमकां व्हरतो संतोश आनी अभिमान. ह्या वक्ता बापानो तुमकां ह्या पुनशेताचो रेक्टर मानादीक बाप आसीसी रेबेल्लोच्या नांवी तशेंच सांगाती याजका तर्फेन आनी सर्व भक्तिका तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत सर्व जैत आमी मागता. कुमसराक सांगातपण आनी कुमो केल्ले फारांगी पेटे कोवेंताचे याजक मानादीक बाप दिलराज आनी मानादीक बाप मेल्वीन तुर्तान ते दुसऱ्या कामा निमतें गेल्यात तांकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. खंताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मानेस्त सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस्त नायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस्त स्टीफन मेंडेस आनी सर्व सिब्बंदेक देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सामादर तेरेजा काणातूर कुटदाचे वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना
सांजुचे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. येवच्या हप्त्यांत रांदपाक मोगाची सेवा सांजुचे वाज इगर्जे वाड्यागारांक आसतली. आज हांगासर मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां मिसाचो ग्रंथ वापरच्याक एक अपुरबायेचें नवें स्टँड फावो जालां. एका उदार मनाच्या दानेन तें आमकां धर्मार्थ दिलां आनी सांगात आस ताचें नांव ताणें सांगूंक नजो म्हूण सांगलां. ह्या वखदां ताचोय आमी उपकार बावुरता, देव बरें करूं म्हणटा. सांजुचे वास बापाची दराळ आशिर्वादां विस्नार आशिर्वादां ताचेर आमी मागता. हांगासर सर्व रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या, इगर्ज जाडून पसून नितळ करच्या, मिसाक सर्व रितीची तयाराय करच्या, दान मिसां घेवन कुमो करच्या, स्टॉल पळोवच्या, मिसा वेळार वासप वाचच्या, काणयेक एकठांवच्या, दानारोपी पुनशेताच्या बऱ्यापणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजुचे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुचे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मार्च म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉलांत थंयसर विक्रापाक आसात, ते तुमी घेवं येता. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दातेर हॉलांत थंयसर आसात. जे कोणाक तांची सेवा गरज आसा तुमी वचून तांकां मेळ्ळी येता आनी तांचो फायदो जोडचो. हरी एका शुक्रारा 10 वरार थेर्स, कुमसारां 10:30 वरार आराधन, मीस, नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. सांगात आस धर्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसतलें. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत तुमी थंयसर दिवं येता. पुनशेताच्या बऱ्यापणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन आयवज दिल्ल्या दानीक आमी मानाची वात वांटतल्या. नांवां आपयल्ल्या भाशेन तुर्तान तुमी फुडें येवचें आनी मानाची वात घेवची. तशेंच आयचे प्रधान याजक मानादीक बाप सिप्रियन लुवेसान ती वात वांटच्याक हांव उलो दितां. आज हांगासर पयले फावटी आराधनाक मिसाक आमचे याजक हांगासर येवन पावल्यात, फादर सिप्रियन लुवीस. देखून ह्या पुनशेता तर्फेन तशेंच आमचे तर्फेन आमी मानाची वात तांकां दिवच्याक खुशी व्हरता. देखून फादर तुमी फुडें येवचें आनी ही वात घेवची. शुक्राराच्या आयच्या जेवणा तर्फेन दान दिल्ल्यांची नांवां: उल्हास डिसोजा पानेर 2000 रुपये, प्रज्वल डिसोजा विजयडका 1000 रुपये, विलियम सेलिन डिसोजा पेरमनूर 1000 रुपये, रोशन मार्टिस मोगारनाड 500 रुपये, रोशन मेल्विन कुटीना मारील 5000 रुपये, आयवन डिसोजा आनी कुटाम राणीपुरा 5000 रुपये, लुसी आल्बुखर्क राणीपुरा 1000 रुपये, हेलेन लोबो अग्रार 1000 रुपये, अमिल्डा अरांदे विटला 1000 रुपये, जॉयविन शारोन फायस मोगारनाड 1000 रुपये, स्टीवन लिडविन लोबो मोगारनाड 1000 रुपये, नितेश पेरमनूर 3000 रुपये, विल्मा सरिता बॅप्टिस्ट अग्रार 2000 रुपये. तशेंच पुनशेताच्या बऱ्यापणाक दान दिल्ल्याची नांवां: जोसी प्रवीण थावरो आल्लिपादे 2000 रुपये. सर्व दानीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मनाची वात वांटलेल्या पदऱ्या बाकी ह्या वखदां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मनाची वात वांटलेल्या पदराबाग देव बरें करूं. तशेंच आतां सांजुजे वाजबापाच्या नोवेनान भाग घेवच्याक एक घडी भर आमी उबे रावया. सांजुजे वाजबापा होगळो पाणी मांडुका कुरपो मागून दी बाबा विज्ञान साडी नाका. देखून बसया. मोगेचनो सांजुजे वाजबापा थंय पातयणी दवरन
ताच्या मुखांतर मागल्लें देव फावो करता म्हणल्या विश्वासान हांगासर ताच्या पांयां तळे आयिल्ली सर्व ते सवां ताच्याच ह्या नव्याना वेळी ताच्या पांयां तळी दवरता आसतना देवा लागीं विनंती करून सगळ्यांच्या काळजाचे अत्रेक तो मागून फावो करता म्हणल्या विश्वासान ताच्या पांयां तळी आमी ती दवरता. हांगासर आयिल्ले उपकार आठवणी परगांवांत वचूंक विजा आनी वस्तेक रूम फावो केल्ल्या कर्गां पाटयल्यान एकल्याक बरें काम फावो केल्ल्या कर्गां दिल्यात पिडेतावन देवान राखून व्हेल्ल्या कर्गां पाटयल्यात घरा खातीर प्रयत्न केल्लें घर फावो केल्ल्या कर्गां एक बरें कुटाम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां पाटयल्यात भुरग्यांक बरी बूद दिल्ल्या खातीर एका कुटुंबांच्यांनी अर्गां दिल्यात परिक्षेंत उत्तीर्ण जाल्ल्याक एकल्यान उपकार बावडला चिंतिल्लें काम बऱ्यान जाल्ल्या कर्गां सर्व पिडेंतल्या आनी विज्ञान वरांतले राखून व्हेल्ल्याक दोगांनी अर्गां दिल्यान घरांत शांत समाधान फावो केल्ल्या कर्गां मागलो उपकार फावो केल्ल्याक दोगांनी अर्गां दिल्यान आमच्यो गरजो 6 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक वाचोवंक बरी म्हत्व मेळच्याक 8 जाणां परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक 6 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक 8 जाणांनी आशिल्लें काम तांकां फावो जावच्याक कॅनडांत एकल्याक PR मेळच्याक 4 परगांवांत वचूंक विजा मेळच्याक एकल्याक ताची विजा रिन्यूवल जावच्याक तेगांक कामांची भद्रती मेळच्याक एकल्याक कामांत प्रमोशन मेळच्याक एकल्याक सांबाळ चडोवच्याक एकल्याक ACCA परिक्षेंत जैत मेळच्याक एकल्याक CA परिक्षेंत जैत मेळच्याक तेगांक उद्यमांत बरेंपण मेळच्याक एका उद्यमांत वावरड्यांचें संगतपण मेळच्याक 21 भुरग्यांक आवय बापाय भावा भयणी मोगांच्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागला 6 जाणांक सर्व तरांची पिडा गूण जावच्याक तेगांक शिरांची पिडा गूण जावच्याक एकल्याक तकलेची पिडा गूण जावच्याक 4 एलर्जी गूण जावच्याक 12 जाणांक तांचे कॅन्सर गूण जावच्याक एकल्याक डायबिटीस पिडेतावन सुटका मेळच्याक एकल्याचे बायोप्सी बऱ्यान जावच्याक बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक हातापांयांक बळ मेळच्याक ICUंत आशिल्ल्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवन बेगीनच ताका भायर हाडच्याक थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक दोगांची BP नॉर्मल येवच्याक एकल्याची शुगर गूण जावच्याक एकल्याची BP मुखांतर मेंदवाक लागले पिडा गूण जावच्याक एकल्याचे केस जडचे रावच्याक दोगांक बरी न्हीद येवच्याक एकल्याक हात दूख गूण जावच्याक 4 कोंकली ताप गूण जावच्याक एकल्याक सुडाळ उलोवंक जावच्याक एकल्याक दान दूख गूण जावच्याक स्थानांत वाडिल्लें गेड्डें सपूण गूण जावच्याक 6 जाणांक लिव्हर संबंदीत पिडा गूण जावच्याक तेगांक किडनी संबंदीत पिडा गूण जावच्याक युटरसांत वाडिल्लें फायब्रॉयड ऑपरेशन आसतना गूण जावच्या खातीर मागता एकल्याक पाडदूख गूण जावच्याक एकल्याचे पेंगट दूख गूण जावच्याक तेगांची पांयांची दूख आनी गांठी दूख गूण जावच्याक पांयांचे खिळे गूण जावच्याक मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 6 जाणां जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्याक एकल्याचो बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक ऑपरेशन नासतना पिडा गूण जावंक एकल्याच भिरांत पयस जावच्याक 5 जाणां देवास्पणान आनी बऱ्या शगुणांनी वाडच्याक 6 जाणांक मुतीक शांत समाधान मेळोवन कुटुंबांत समाधान मेळच्याक 5 जाणां सर कश्टांतावन मुक्ती मेळच्याक 4 कुटुंबांत शांती समाधान राज करच्याक दोगांक विशेष उपकार मेळच्याक एकल्याक परगांवांक गेल्लो पूत शाबितायेन पाटी येवच्याक आवय बापायक सांडून गेल्लो पूत पाटी येवच्याक ह्या वर्सा लग्न बेस जोडूंक फावो जावच्याक दोगांक चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावच्याक एका जोड्या मदें मोग सोडदोड आसूंक एकल्याक आर्थीक परिस्थिती सुदरूंक 4 सर वायट सवयेंतल्यान तेंत्या सवांतले राखच्याक तेगांक अमल पियोवणे तांणी सोडच्याक एकल्याचो राग उणो जावच्याक 5 जाणांक ग्रीन फारीक करूंक तांक दोगांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेच्याक परगांवांत एक घर फावो जावच्याक एकल्याक लायसन्स बेगीनच जावच्याक 5 जाणांचे जाग्याचे आनी रस्त्याचे तक्रार बेगीनच सारकें जावच्याक एकल्याक वाहनांच्या दस्तावेजाचें काम बऱ्यान जावच्याक घरचे आनी सर्वीस स्टेशनांचे दस्तावेज बेगीन जावच्याक एकल्याक आंगड आनी घर भाड्याक वेच्याक
दोगांचें नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक दोगांक अडकळिविणें घरचें काम जावच्याक ह्या सर्व त्या सवा सवे आमच्या कडेन मागोवंक विचारली आमी मागता म्हणून सांगली आनी ह्या दिसांनी जायत्यांचे मारेकार पिडे विशीं आमी आयकता देव ह्या समेस्तांच्यो गरजो सांजुचे वाजबक पामकांत्र मानून घेवं दी आनी आमी मागचें हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिकांक आयच्या दिसा तशें हांगा हप्त्या मदें येवन बरें मागोवन आशेवच्या आनी घरांनी न्हिदोन टी व्ही मुखांत्र हांगाचें नवें पळोवच्या हर एका पिडेस्ताक बरेंपण मेळोवन दी म्हणलें आमकां जमलें आमा समेस्तांचें मागणें जावं दी देखून आमी दिंबेर पडया एक नमान मरी दोळ्याचें ऑपरेशन जावंक आसचें त्या भुरग्या खातीर एक नमान मरी परच्या शुक्रार हांगासर नव्यानाक येवन सिझेरियना मुखांत्र ऑपरेशन जावन आस्पत्रेंत थंयसर आसच्या त्या भुरग्या बरी भलायकी मेळोवंक आनी तिसरी नमान मरी हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक झुजे वाज बाप देवा लागीं विनंती करून सगळ्यांक बरेंपण दिवं दी म्हणून दिमी घालया हातवयर घालया आनी ह्या प्रत्येक इराद्या खातीर आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या शिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी देवी फावट तुजे कुशीचे जेजू भगिवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी देवी फावट तुजे कुशीचे जेजू भगिवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी देवी फावट तुज्या कुशीचे जेजू भगिवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा जशा आदी तसोच आनी सदां सर्वता आमेन सांजुजे वाज बापाची लदेन सोम्या काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकमकाम क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयान आयकमकाम क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर देवा पवित्रत्म्या काकुळतामची कर सांतिस्मा त्रिंदादे खास देवा काकुळतामची कर गोंयच्या बेनेवलेन जल्मल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापयच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर दुबळी खायाची जिणी जियोंसो गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर सगळ्या खेनारांत पवित्रपणाचो परजळ पसारिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेक सांपडलेल्या कातोलिकाची बिरमत पावल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भिखाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कातोलीक बाबार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर खोंताचें भक्तीपण आदार मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांक पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर बाबार्थ दवरन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनवरांत हिरान सोंसुल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातिल्ल्या पासो देवा लागीं विनाती करच्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले बोगस आमकां इसम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले दयनायक आमकां इसम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले काकुळतामची कर नोवेनाचे मागणे सर्व आमी सांगाता मागया ये सांजुजे वाज तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श
तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेल फंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजें तांव प्रेरण घेतांव आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पितांव. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टलें. तुजे जिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांच्याक तूं सुडसुडीत जालोय. अंतरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडायिल्ल्या सरशीं तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट करन साक्रामेंत दिवन देवा सरशीं हाडलें. हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना. कश्ट म्हणले तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लत घाल. देवाचें उतर परगट करून आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांत तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेन नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मारिफा शिकयलाय आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्यान थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सोबे आशिल्ली आनी साबाराक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकाराजान देवा संगी तूं आसाय. थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचे जिवान तुका उक्तें करतांव. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडतांव. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. या घडये या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनाती कर. येदोळूस जायती मागणी गरजो आमी सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाक भेटोवन दिल्यान परत आमची खासगी आमची वैयक्तीक मागणी आमी उडासा हाडया आनी तांचे पासून विशेष करून ह्या वेळार आमी मागया. सांगाता आमी मागया. सांजुजे वास देवाच्या मोकाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका. दुस्मानाच्या सर्व पासांत हांव आमकां राखून व्हर. बावार्थाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिवंक नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवन मोरयेमायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सासनाक जियोचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणें. सुम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सवय आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजबितां करून दाखयली. त्याच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिणये आनी मोडणां जायतीं अजपां करून तीस मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. प्रार्थुया. आज सांजुजे वासाच्या नव्याण्याच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवतां येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी आमकां भरूं. आमेन. सांजुजे वाजान विणवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे सक्रेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ मेळो. आमेन. सांजुजे वास जर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमच्या खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकूट जोडून ससनाक संतोष भोगोवंक फावो. आमेन.
आनी त्याच सोडवंदरा जेजूचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. आमेन. पुत्र सोये ओंकार मुरे आशीर्वाद सांज सेवास बापा आमपासून विनंती कर मग येऊन कुसाचे कृपेन योरुम काम आमच्या देवा आमच्या दिसमनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.